प्रितीच्या भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याचे दोबाजीक परबे दिसा आमच्या भोव श्रेष्ठ फिलीप नेरी फेरांव गोंय दामावच्या आस बिस्पान गोवळीक चीट उजवाडा हाडली. तुमी म्हजे गोवाय हो ह्या नव्या गोवळीक वर्साचो विशय. धर्मदुताच्या इतिहासान पयल्या आवेसवरान 8वे वळींत आनी तुमी म्हजे गोवाय जातोल्यात ह्या जेजूच्या उतरांनी तो आदारलेलो आसा. ह्या दिसांनी कितलेशेच वैज नर्सी, भलायके खात्यांतली कामगारां आनी आपकुशेन वावुरपी आपलो जीव संकोश्टांत घालून कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर वावरूंक फुडें सरल्यात आनी आयज पासून वावरीत आसात. देवा विशीं, मनशां विशीं आनी सृश्टी विशीं आमची वागणूक कशी जाल्या हाचेर खोलायेन नियाळ करूंक ही परिस्थिती आमकां आपयता. जेजूचे बरे खोबरेची कशे परी आमी अदिकूय उर्बेभरीत गोवाय ह्या परिस्थिती मदें जावं येता हाचेर आमचें मन लावुया. आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी आमी पुनर्जीवन सोमयाचे गोवाय जाल्या. शुभ वर्तमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. हो भाग्योंत पावलूचो उद्गार आमचोय उद्गार जावंक फावो. जोण एकलो क्रिस्ताचो पाटलावदार एक मिशनार शीस आनी एक मिशनार शीस आपल्या जिवितांत जेजूक अनुभवता आनी आपलो जेजू अनुभव दुसऱ्यांक दिता. जेजू अनुभवाची उदाहरणां आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. पयले सुवातेर सामारितान ओस्तोरेचो जेजू दर्शना अनुभव. मनीस किकोंत करताले तसली पातकीन सामारितान ओस्तोरी जेजूक भेटल्या उपरांत एक परजळीत जेजूची संदेशकारन जाता. जिविताचें पुराय बदलप तिच्या जिवितांत आमकां दिसून येता. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत पावलूचो अनुभव. पावलू दमास्काचे वाटेर जेजूक भेटल्या उपरांत जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो तो मनीस आतां जेजूची बरी खबर परगटपाचें काम आपलो कायदो म्हूण समजून घेता. ह्या दोनूय उदाहरणांनी आमकां पयले सुवातेर थावें जाता की जेजू दर्शना अनुभवाची सुरवात जेजूचेच कडसून सुरू जाता. दुसरे सुवातेर अनुभवतल्याचें जिवीत सारकेंच बदलता. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचे बरे खबरेचो दिरादीक गोवाय जाता. जेजू दर्शनाची म्हत्वाची खेरीतपणां. पयले सुवातेर जेजू दर्शना अनुभव. असलो अनुभव आमकां फकत ओगेपणाच्या, नियाळाच्या आनी मागण्याच्या वातावरणांतल्यान फावो जाता. दुसरे सुवातेर आपल्या जिविताचें बदलप. पातकी आसलोलो तो मनीस एक नवी रचना जाता. जेजूची प्रतिमा वो मुखामोळ जावंक पावता. जेजूचें कार्य वो मिसांव तो जाता. आनी तिसरे सुवातेर शक्तिवंत गोवायकेचें जिवीत. पवित्र आत्म्याच्या बळान सगले रचनेक सोमया जेजूचे बरे खबरेचो गोवाय जाता. ही बरी खबर म्हणल्यार आपल्या जिविता मोन्ना आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सगल्यांक हाडलोली वायटा, पातका आनी सासनाच्या मरणांतली सुटका. सोमयाच्या दर्शना उपरांत जी कुशालकाय मनीस अनुभवता ती ताच्या पुराय जिवितांत भितर सरता आनी जेजून हाडलोले बरे खबरेचो गोवाय जावपाक 3 परिस्थितींनी संदी दिता. पयले सुवातेर दर एकल्याची परजळीत गोवायकी, वायब्रंट पर्सनल विटनस. दुसरे सुवातेर जोडी मोडी वचून जेजूची वळख नासलोल्या मदें शुभ वर्तमानाची उर्बेभरीत परगटणी करप, एक्टिव्ह एव्हंजलायझेशन. आनी तिसरे सुवातेर भावार्थ शेळमळो जाला तसल्या सुवाताचेर जेजूची बरे खबरेची नव्यान परगटणी करप, रिएव्हंजलायझेशन. जेजू अनुभवाचो परिणाम आमचें गोवाय दिवपाचें आपोवणें. तरेकवार परिस्थितींनी सोमया जेजूक गोवाय दिवंक आमकां सोयेग आसा.
जितली जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाची उमेद वाडटा तितली आख्खी पवित्र सभा सोमिया जेजूची एक जिवी गोवाई जाता. गोवळ्याच्या तशेंच क्रिस्ती भावार्थ्याच्या जिवितांत जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाची उमेद जायत्या भासांनी वाडों येता. पयले सुवातेर खासगी आनी समुदायीक मागण्या उद्देशी ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी व दुसऱ्या मागण्या जोम्यांनी आमी शिताबेन वांटो घेता तेन्ना जेजू दर्शना अनुभव आमकां मेळटा. सोमिया जेजूक आमच्या खासगी जिवितांत रीग घेवंक आमी दिता त्या मापान ताका दुसऱ्यांक पावोवंक आमचे भितर उर्बा वाडटा. दुसरे सुवातेर पोरजोळीत गोवायकेंतल्यान दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक सगल्या वेळार आनी सगल्या सुवातांनी सोमिया जेजूक क्रिस्ताचो उर्बे बरीत गोवाय जावंक आपयला आनी हें आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जण एकल्यान करूं येता. तिसरे सुवातेर शेळमोळीं काळजां परतून जिवाळ करून कांय आमचीं भावां भयणां आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात. कांय जाणां इगोर्जे सरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात आनी थोडीं भावार्थां आड आसलोल्या जोम्यांनी भरती करतात. आमच्या उर्बेवंत भावार्थाची गोवायकी असल्या भावा भयणीचो आल्लोलो भावार्थ परतून जिवाळ करूंक शकता. चवथे सुवातेर फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज हांकां उत्तेजन दिवन आमच्या मागण्यांन उतरान आनी कोरण्यांनी तांकां आमी उत्तेजन दिवंक फावो आनी तांचे बरोबर जेजूचो वावर ह्या भाग्यवंताची देख घेवन फुडें व्हरूंक गरज. पांचवे सुवातेर समाजीक नीत राखून आनी सांबाळून समाजीक निती खातीर आमी वावुरता तेन्ना स्वर्गीच्या राजाचे गोवाय आमी जाता. अनिती आड झुजून वायट पयसावून समाजांत सोमियाचे नीज गोवाय जावं येता. सवे सुवातेर सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून आयच्या काळार मनशान केल्लो हो पृथ्वेचो गैर उपयोग इतलो पास जाला की आख्खें पर्यावरण मनशाचेर उपरासला आनी मनशा जिविताचो घात घेवंक मुखार सरला अशें दिसता. ह्या संदर्भान आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्या मोना प्रमाणे आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक चड गरजेचें. सातवे सुवातेर इनकल्चरेशन करून खंयच्याय संस्कृतायेंत त्या त्या लोकांच्या भावार्थाचो प्रभाव आसा. आमची संस्कृताय आमच्या भावार्थाचे नदरेन आमी पळयता तेन्ना तिचे ग्रेस्तकायेक आमी फाट बोळ दिता, तिका घोटाय दिता. भावार्था आनी संस्कृताये मदें आसलोलें नातें ओळखून घेवन तें आमी अदिकूय खोलावूंक चड गरजेचें. आठवे सुवातेर सोर धर्माच्या मनशां मदें संवाद वाडोवन धर्म संवादा वरवीं आमी दुसऱ्याचे मना विचार आनी धोरणां वळखूंक पावता. गैरसमज पयस जाता आनी आमी एकामेकाक फावो तो मान दिवंक पावता. संवाद डायलॉग करून आमचें बरेपण दुसऱ्यांक आमी वांटूंक जाता. नवे सुवातेर मिशनार वावर करून सगल्यांनी उर्बे बरीत मिशनार कशे पयशिल्ल्या वाठारांनी वचूंक जायना, तरी पूण आमी सगल्यांनी पयस वाठारांनी वेतोल्या मिशनारांक भोव करून पिडापीड सोंसतल्या मिशनारांक आमच्या मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार दिवंक जाता. आमचे सोर भोंवती जांकां जेजूची खबर मेळूंक ना तांकां आमी वांटूं येता. आनी धावे सुवातेर लोक संपर्क साधनां वापरून जावं टीव्हींतल्यान व हेरां सोशल मिडिया वरवीं जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. लोक संपर्क साधनां वापरून पवित्र सभेन आनी भावार्थ्यांनी जेजूची उमेदवंत गोवायकी पसरावूंक फावो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आपल्या सैबानूच आख्खी पवित्र सभा तशेंच तिजो दर एक वांगडी मिशनार शीस मागण्यांतल्यान जेजू दर्शन
आमी अनुभवूंकूच जाय. आमचें सोवें जेजू आसल्यारूच आमी ताची गोवायकी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. देवा विशीं शिकवण दिता तो देवाचो मनीस जावूंकूच जाय. जेजू दर्शन आमी एकूच पावट न्हय, पूण परतून परतून अनुभवूंक गरजेचें. तेन्नाच आमच्या क्रिस्ती जिवितांत खोलाय आसतली आनी हे खोलायेचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडटलो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान उदेंतीक येवून आपणे अनुभवलोल्या जेजूची आनी ताचे सोडवणेचे बरे खबरेची परगटणी केली. आमच्या गोंय धामांवच्या महाधर्म प्रांताच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत जुजे वाजान पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी स्फूर्तीन आपलो जेजू दर्शना अनुभव श्रीलंकेंतलो क्रिस्ती भावार्थ नव्यान जिवाळ करूंक वापुरलो. तशेंच मान्यवंत पाद्र आग्नेल आपूण आसा थंयच रावून आपल्या मागण्या, प्रवचनां आनी साद्या जिविताचे चाली उदेशी जेजूचो परजोळीत गोवाय तो जालो आनी कितल्याशाच लोकांक ताणें जेजूशी ओडून हाडले. ह्या नव्या गवळीक वर्सान जेजूक गोवाय दिवून आमचे मुखार गेल्ल्या गोंयच्या महान मिशनराचे देखीन आमच्या बेसा प्रमाणे जेजूचे दिरादी गोवाय जावंक वावरूया. इश्टानो, जेजूची बरी खबर परगट करपाचे आमचे प्रयत्न आमी आंकवार मारिया आपोस्लाचे राणयेच्या हातांत घालून आमकां मिसांव दिवन पाठयलोल्या भोव पवित्र एक देवाक अर्पुया. दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक एक कुरपेवंत नवें गवळीक वरस आवडेता.